बागीवत पाद्री फेस्तांक शर्माव सांगोंक वेतालो। शर्माव ताचो आयकोंक गांव गांवचो लोक धांवोन येतालो। देव मोगाचे सांगणे ताचे लोक आयकोन घेतालो। म्हजे भाशेन एक पातकी दिसान दीस आयकोन कोवेळतेर जातालो। शर्माव सांगताना म्हणटालो आयकात उतरां म्हजी, स्वर्गार वचोंक मुंचे न्हय ती खावपाची भजी। कित्याक तुमी घेवन भोंवतात दुसऱ्याच्या पातकाची वजी। बरें करून कुमसार कोर आनी इतल्यान पातकां सोडून दी तुजी। शर्माव सांगताना म्हणटालो आयकात उतरां म्हजी, स्वर्गार वचोंक मुंचे न्हय ती खावपाची भजी। कित्याक तुमी घेवन भोंवतात दुसऱ्याच्या पातकाची वजी। बरें करून कुमसार कोर आनी इतल्यान पातकां सोडून दी तुजी। सांगतालो वायट आदारल्यार इफेनान तूं बाजतलो। मातयेचो देवान रोचला तुका मातयेनूच तूं कुसतलो। पातकां सोडून दिना जाल्यार सासणां कुस्तूं फसतलो। हांव देवाचो मुणयारी म्हणटकूच हांव स्वर्गार आसतलो। हांव काळजाचो आटाक जावन बागेवत पाद्री मोत्ता। बरो पाद्री मेलो देखून सगलो गांवचो लोक दुकान बोत्ता। देंवचार येवन त्या पाद्रीचो ओतमो इफेनान वत्ता। थोड्या तेंपान एक पातकी मरोन इफेनान पावोन सोदता। हांव काळजाचो आटाक जावन बागेवत पाद्री मोत्ता। बरो पाद्री मेलो देखून गांवचो सगलो लोक दुकान बोत्ता। देंवचार येवन त्या पाद्रीचो ओतमो इफेनान वत्ता। थोड्या तेंपान एक पातकी मरोन इफेनान पावोन सोदता। पाद्रीक पळोवन पातकी इफेनान व्हडल्यान बोब मात्ता वसो। मानादीक पाद्री बाबा तूं इफेनान पावलो कसो। हें आयकोन योग बिशोप इफेनान आसता व्हडल्यान मारून आसो। हातून घोमता दुसऱ्याक पातकी म्हणटा तो मनीस व्हडलो म्हणोन पिसो। बिशोप आनी पाद्री इफेनान दोगूय मिटींग कोत्तात अशी। दुसऱ्याक पातकी म्हूण बोटां दाखोवन आमी आमकांच दिली फाशी। पेल्याक पातकी म्हूण बोटां दाखोवन इश्टा तूं इफेनान वेसी। संवसारान सोगोट पातकी दोनिया पातकां आमचीच बोगसी। बिशोप आनी पाद्री इफेनान दोगूय मिटींग कोत्तात अशी। दुसऱ्याक पातकी म्हूण बोटां दाखोवन आमी आमकांच दिली फाशी। पेल्याक पातकी म्हूण बोटां दाखोवन इश्टा तूं इफेनान वेसी। संवसारान सोगोट पातकी दोनिया पातकां आमचीच बोगसी।